नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अहमदाबादेत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता संदर्भात तपास करपा खातीर उंचेल्या पावंड्यावेली समिती स्थापन. केंद्रीय नागरी विमान येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी पत्रकार परिशदेत दिली म्हायती. अहमदाबादेतल्या अपघातग्रस्त विमानाचो ब्लॅक बॉक्स मेळ्ळो. हॉस्पिटलाच्या टेरेसार विमान येरादारी सचिव समीर कुमार सिन्हा हांणी दिल्या म्हायती. गोय कुशळटाय प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीन आयोजित मार्गदर्शन कार्यशाळेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे मार्गदर्शन. रोजगारक्षम कुशळटाय मार्गदर्शना खातीर सांखळे कार्यशाळेचे आयोजन. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी कदंबा बसस्थानक, थिवी आनी मडगांव रेल्वे स्थानकाचेर प्रवाशांक खातीर नितळ उदकाची केंद्रां सुरू. खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमांतल्यान चालीक लायला उपक्रम. आनी इस्रायल आनी इराण संघर्षात व्हड घडणुको जाल्यात सुरू. इराणान इस्रायलाचेर 100 परस अदीक बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्रांनी केलो हल्लो. मात अमेरिकेन हल्ल्यात आस्पाव नाशिल्ल्याचें केलां स्पश्ट. आता खबरो विस्तारान. अहमदाबाद हांगा जाल्ल्या विमान अपघाता संदर्भात तपास करपा खातीर उंचेल्या पावंड्यावेली समिती स्थापन केल्या. ह्या विमानांतले ब्लॅक बॉक्स सांपडला अशी केंद्रीय नागरी विमान येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी पत्रकार परिशद घेवन म्हायती दिली. ब्लॅक बॉक्सांतल्या डेटाक लागून ह्या अपघाताचें कारण कळटलें. हे विशीं फुडलो तपास सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. मंत्री नायडू हांणी ह्या अपघाता विशीं आनी मुखावेल्या तपासा विशीं विस्तृत म्हायती दिली. And one important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. And like I said, taking utmost seriousness of the incident and to further investigate into the incident and to look into all the theories or other information that is going around this incident, we felt it would be much better to have another committee also overlooking into this crash and also the safety. अहमदाबाद विमानतळाचेर अहमदाबाद ते लंडन वचपी विमानाक जाल्ल्या अपघाताचेर अधिकृत तपशीलवार म्हायती नागरी हवाई येरादारी मंत्रालयाचे सचिव समीर कुमार सिन्हा हांणी आयज पत्रकार परिशदेत दिली. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है. हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है वो मिल गया है. इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है. जहां तक AIB दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है. अहमदाबादेत जाल्ल्या भिरांकूळ विमान अपघाताच्या फाटभुंयेर नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान उंचेल्या पावंड्यावेली समिती गठीत केल्या. ही समिती सध्याच्या SOP आनी दिशा निर्देशांचेर तपासणी करून भविष्या खातीर नवी मार्गदर्शक प्रणाली निश्चित करतली. अपघाताच्या तपासा खातीर ब्लॅक बॉक्सांतलो डेटा आनी CVR तपासपाचें काम सुरू जालां. अपघाताचें कारण तांत्रीक बिगाड, मनीसपणाची चूक काय हवामान हाचो निश्चित उलगडो जावपाची शक्यताय आसा. मजगतीं विमान अपघात जाल्ल्या घडणूक थळाचेर NSG, NRF, एअरफोर्स, DGCA आनी CIA तशेंच हेर तपास यंत्रणा अजूनय कार्यरत आसात. गुजरातचे भलायकी मंत्री हर्ष संघवी हांणी कुडींच्या DNA चांचणी विशीं खबराकारांक म्हायती दिली. अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था. फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द
सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स है वो तात्कालिक सिव्हिल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। अहमदाबादेत झालेल्या एअर इंडियाच्या AI-171 विमान अपघात प्रकरणात चौकशी खातीर म्हत्वाचो दुवा आशिल्लो ब्लॅक बॉक्स तपास अधिकाऱ्यांक मेळ्ळा। हो ब्लॅक बॉक्स अपघात जाल्ल्या इस्पितळाच्या टेरसाचेर मेळ्ळो। ह्या ब्लॅक बॉक्साक लागून विमानाक अपघात जावचे पयलीं कितें जाल्लें हाची सविस्तर म्हायती मेळप सोपें जातलें। केंद्रीय नागरी हवाई येरादारी मंत्रालय आनी गुजरात पुलिसांच्या सोद मोहिमेक हो ब्लॅक बॉक्स मेळ्ळो। मजगतीं ह्या भिरांकूळ अपघातात सांपडिल्ल्या कुडींची वळख पटोवपा खातीर न्यायवैद्यक तज्ञ दोतोरांचो पंगड कार्यरत आसा। 12 जूनाक अहमदाबादेत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता वेळार कांय लोकांनी प्रत्यक्ष घडणूक पळयल्ली। तांणी प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधी कडेन अपघाता विशीं म्हायती दिली। जब ये हादसा हुआ तब मैं और मेरी वाइफ टेरेस पे ही थे और जब देखा हमने तो प्लेन एकदम हमारे ऊपर से निकला और इतनी तेज हवा थी तो हवा की वजह से मेरी वाइफ तो नीचे गिर भी गई। और जैसे प्लेन आगे बढ़ा तो फर्स्ट वो एक पेड़ से टकरा, पेड़ से टकराने के बाद वो जो स्टूडेंट क्वार्टर्स है वहाँ कैंटीन है उसके ऊपर जाके गिरा और जाके हुआ तो बहुत बड़ा फ्लैश हुआ। फ्लैश इतना बड़ा था ना तो उसका फ्लैश 1 किलोमीटर के अंतर में दिखने लगा और धुआं तो इतना काला धुआं था ना, मंजर ही बहुत भयानक था। विमान की आवाज़ आई जैसे आकाश जो बिजली पड़ती है ना ऐसी आवाज़ आई थी विमान की। तो विमान हमने देखा के बाद एकदम नीचे था विमान, हमारे ब्लॉक से एकदम छूने वाला था। तो वैसे हम देखते देखते वहाँ जाके क्रैश हो गया। जो धड़ाका वहाँ पे तो हमने भाग के वहाँ गए तो बहुत बड़ी आग लगी थी और आग चालू थी। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोवा कुशळटाय प्रशिक्षण संस्थे वतीन आयज सांखळे करियर गायडन्स मेळावो आयोजीत केल्लो। 12वी उत्तीर्ण आनी पदवीधर विद्यार्थ्यांक रोजगारक्षम कुशळटाय मार्गदर्शन दिवपा खातीर ह्या मेळाव्याचें आयोजन केल्लें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या मेळाव्यांत वांटेकार जाल्ल्या उमेदवारांक करियर विशयक मार्गदर्शन केलें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमेशा के लिए स्किलिंग की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल्य योजना इसके अंतर्गत डिफरेंट स्किलिंग सेक्टर है और इस स्किलिंग सेक्टर के अंतर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स डिफरेंट स्किलिंग कोर्स करते हैं। हमारा जिस्ट इंस्टीट्यूट जो साकली में है उन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर के साथ टाई अप करके डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, पंचकर्मा असिस्टेंट, इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। यहाँ के गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से भी, डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से हॉस्पिटैलिटी और द फ्रंट ऑफिस, इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज हमने ITI में स्टार्ट किए हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे स्किल में पार्टिसिपेट हो और साथ साथ अपना फॉर्मल एजुकेशन भी कंप्लीट करें। जिसको जिस स्किल की यानी अट्रैक्शन है उस स्किल में एडमिशन लेके उसका कोर्स कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के ऊपर हमारी सरकार ने जो भर दिया है
इसके ऊपर ज़्यादातर बच्चे स्किलिंग की तरफ मोड़े और स्किलिंग का एडुकेशन लें। गोय हे सैमीक सेंद्रीय राज्य म्हण वळख निर्माण करता। शेती वाठारात खासा करून काजू उत्पादनाक उर्बा दिवपा खातीर राज्यात स्वतंत्र काजू मंडळ स्थापन करपाचो सरकार विचार करता, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। गोयची मुखेल शेती उत्पादनां आनी तांच्या निर्यात तांकीचो नियाळ ह्या विशयावेल्या उंचेल्या पावण्यावेल्या बसकेत मुखेलमंत्री उलयताले। पर्वरी सचिवालयात जाल्ल्या बसकेत शेती मंत्री रवी नायक, गोय फलोत्पादन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार प्रेमेंद्र शेट, राना उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार देविया राणे, मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, शेती सचिव अरुण कुमार मिश्रा, आपेडाचे अध्यक्ष अभिषेक देव हांचे सयत हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। गोयच्या शेतकारां खातीर आनी निर्गतदारांक शाश्वत आनी समृद्ध भविष्य दिवपा खातीर सगळ्यांनी एकचारीन वावरूंक जाय, अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी कदंबा बस स्थानक, थिवी आनी मडगांव रेल्वे स्थानकाचेर प्रवाशांक खातीर नितळ उदक उपलब्ध करून दिवपा खातीर केंद्रां सुरू केली। हे वेळार भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी उपक्रम प्रायोजक करपी द सोशल लॅबाचे सल्लागार संचालक आदेश कुमार हेवूय हाजीर आशिल्ले। कंपनीन फुडाकार घेवन अशा प्रकारच्या लोकोपयोगी उपक्रमांत फुडाकार घेतलो हे विशीं मंत्री नायक हांणी कंपन्यांची तोखणाय केली। ह्या 3 केंद्रांत सुमार 5000 लोकांक दर दिसा पिवपाचे नितळ उदक मेळटले, असो हावेस प्रायोजक कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायलो। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हे वेळार उलोवप जालें। प्रोजेक्ट असो आसा की पर्यावरणाचें रक्षण जर आमी करतले, पोल्युशन कमी करपाची गरज आसा। PSPC बँक हांकां आमी रिक्वेस्ट केलो की तांचे प्रोजेक्ट चलता ते आयकल्ले। जवळ जवळ आतां पर्यंत अशे 80 क्यूज देशभरान बसयल्ले आसा। म्हळ्यार गोंयान आमी कित्याक सुरू करचें न्ही। पयले फेजीक आमी 3 हे आज पयलो हांगा कदंबा बसयला, दुसरो आमी TV स्टेशनाचेर एक उदाहरण करतले, तिसरो मडगांव स्टेशनाचेर। अशें जेन्ना पब्लीक फुटफॉल चड आसा आनी तांकां उदकाची गरज आसा, कितें जाता उदक पितना एक बॉटल घेता प्लास्टीकची पिता तें अर्दी फेकून दिता। ते ताजेर कंट्रोल निश्चितपणे हांगा हेजे जातलो आनी बेस्ट उदक क्यूज आहा तातूंतल्यान बरें उदक मिनरल वॉटर मेळटलें अशें। आनी गोंयांत आमी तांकां रिक्वेस्ट केला आनी 10-20 अशे तरेचे क्यूज आमी तुमकां जागे सांगतले तातूंत दिवपाचें हें करा। आनी त्या खातीर आमी पर्यावरणाचें रक्षण करतले, लोकांच्या बोल्साक खातरय कमी लागतली, कित्याक एक बॉटल आज 10 रुपया फारीक करून घेवन प्रत्येकाक परवडना। सादारण सामान्य मनशाक फ्री बरें उदकाची वेवस्था त्या क्यूएसा माध्यमांतल्यान जातली। अशेंच करून बी लोकांक ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा तातूंत ल्हानसाणका प्रोजेक्ट जायना, परंतु तो पावोवपाचें काम करपाचें काम आमी हेच्या माध्यमांतल्यान करता। कलंगूट पंचायतीच्या वतीन बोडको वड हांच्या कम्युनिटी सेंटर सभाघरात रोपां आनी बियाणी वितरपाची कार्यावळ जाली। कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो। शेतकारांनी बियाणाचो वापर करून पर्यावरण समतोल राखचो अशें आवाहन आमदार मायकल लोबो हांणी हे वेळार केलें। म्हाका उगडास आसा 10 वर्सां पयलीं शेतकार खूब आसले आनी आतां ते स्लोली कमी जाले, पूण म्हाका दिसता संख्या ही वाडपाची गरज आसा। जे आदी शेतकार लायताले तेंचे भुरग्यांक सांगपाची गरज आसा। जो तर ट्रॅक्टर आनी JCB मशीन क्लीन करपाक फ्री दिता पंचायत, तेच्या भायर बी दिता आनी मागीर आमी हार्वेस्टर मशीन दिता, म्हणजे प्रॅक्टिकली खुबशे वस्तू फ्री दिता। मातशी मेहनत घेवपाचें काम आहा। तितून जे गोरवां सोतायता, म्हणजे गोरवां जी लोकांनी आदी सोडलेली ती सोतायता, थोडीशी उरल्या ती आमी काडपाचो प्रयत्न करता। ह्या दिसांनी आमी हाडटा जे शिकेरी गौशाळा, जे विलेज पंचायत कलंगूटान थिंगा 2 शेडी बांदल्या व्हडल्यो, तुमच्या फंडान बांदल्या, आमी 3 बांदल्या, 5 शेडी आमच्योच आहा थिंगा ते गौशाळा। म्हापशांतल्या पोन्न्या ST स्थानका मुखार तशेंच क्रांतीवीर स्मारका लागीं आशिल्लें 1 मजली पोन्नें घर म्हापसा नगरपालिकेन जमीनदोस्त केलें। राजेंद्र प्रभुदेसाय हांच्या मालकीच्या ह्या घराची खूब वर्सां सावन दुरुस्ती जावंक नाशिल्ल्यान ते विना वापर आशिल्ले। भौशीक लोकांच्या जिविताक धोकादायक आशिल्ल्यान म्हापसा पालिकेन संबंदीत जमीनदार आनी घरधन्यांच्या वारसांक नोटीस बजावन निमाणें हें घर जमीनदोस्त केलां।
शिरगावच्या लयराई देवीच्या जत्रोत्सव काळात जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत जखमी जाल्ल्या श्रीमती गोकुळ साळगावकर हिका मुख्यमंत्री निधीचो धनादेश शिवोलीच्यो आमदार डिलायला लोबो हांच्या हस्तुकी दिलो। हे वेळार माना शिवोलीच्यो सरपंच अमित मोरजकार, पंच वांगडी फेर्मिना फर्नांडीस, शर्मिला वेर्णेकार, विलियम फर्नांडीस आणि साळगावकर कुटुंबाचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। आमच्या बाय गोकुळ साळगावकर त्याच्या घरान इल्ली हा टू गिव अ चेक ऑफ ₹1 लाख आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हो चेक तिका मुद्दम धाडून दिल्लो हा। दिस 1 लाख इज गिवन with regards to the stampede what happened at Lairai temple and where 7 of the devotees lost their life and she is one of the many injured survivor. It was a very sad moment for all the Goans and all the devotees. आणि आमच्या चीफ मिनिस्टराचे हुस्के आमच्या टुवर्ड्स द इंजर्ड एंड आय एम शुअर नेक्स्ट इयर जेन्ना ही जात्रा जाता तेन्ना कमिटी अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट अलॉंग विथ द पुलीस फोर्स विल रियली टेक गुड केअर टू सी दॅट सच इन्सिडंट्स आर नॉट रिपीटेड। दिवचल नगरपालिका आणि एनसीसी बटालियन गोवा तसेच काय आप वावुरपी संस्था हांच्या जोडपालवान दिवचले वृक्षारोपण कार्यावळ आयोजित केल्ली। झाडां रोवन ताचो सांबाळ करप आणि ते वरवीं पर्यावरणाचे रक्षण करप ह्या हेतान ह्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। वडील पर्यावरण मोगी रमेश गावस हांणी ह्या उपक्रमा विशीं खोस उक्तावन लोकांनी चडांत चड झाडां रोवंक जाय अशें आवाहन केलें। ही बरी गजाल आसा की म्युनिसिपालिटीन आमच्या आणि खास करून नगराध्यक्ष त्याच्या बरोबर पठाण सरांनी ही वन महोत्सवाची सुरवात केली आसा। पावसाच्या सुरवातीकच सुरवात केल्ली आसा आणि ती झाडां जगोवपाचें कामूय तेंच्यांनी त्या त्या भागांतल्या त्या त्या लोकां कडेन दिल्ली आसा। ही त्याच्याय पेक्षा बरी गजाल आसा। अशा प्रकारचे म्हणजे जेका आमी इनोवेटीव आयडियाज म्हणटात त्यो अश्यो काडल्या। आमी झाडां 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 म्हणटात न्हय, ती झाडां जगोवपाचें जें आसा ना ते नुसते झाडां जगोवपाचें न्हय, झाडां ही सगळ्यात म्हत्वाची आसा। झाड आमचे फॅमिलीचो मेंबर जावपाक जाय आणि फॅमिलीचो मेंबर म्हणून आमी त्याच्या कडेन पळोवपाक जाय। ही नवी दृश्टी आमच्या कडेन येवपाक जाय। झाड लायलें म्हणून भागना, त्या झाडाचेर विचार केलो म्हणून भागना। झाड हे म्हाज्या घरांतलो एक मेंबर आसा अशें धरून आमी वचपाक जाय, कित्याक त्याच्यामुळे जगता आमी। दिवचलच्या नगराध्यक्षांनी हे वेळार प्रतिक्रिया उक्तायली। म्हणून आम्ही असे केला की आम्ही झाडांचो प्रयोग वेगळो केला। हांगा जे गाडे आसा आमी सगळे गाडेवाले एक कितें कितें खाणां तयार करतात पूण तेंच्या फुडल्यान एक झाड जगप म्हणून आमी कुंडेनी झाडां लायिल्लीं आसा आनी हो आमचो पयलीं फिश मार्केटान हांवें दवरला ती जगल्या म्हणून आमी प्रत्येक गाड्या कडेन एक एक कुंडी आनी त्या कुंडेन सगळे तरेची आमी झाडां लायतले म्हणजे करबील तुजो जातलो मागीर बेलूय लागतलो भितर अशी सगळे तरेची झाडां फुलांची फळांची सगळी आयुर्वेदीक नोनी सुद्दां फळाची झाडां हांगा लागतले। आमी आतां ह्या हेका आमी सिजनाक स्टार्ट केल्या उपरांत आमी सादारणशी 45 ते 50 झाडां आमी लायल्या आनी आतां आमची चालू आसा। आमी टार्गेट धरला की 1,500 सुमार झाडां लावप अशें म्हणून टार्गेट धरला। म्हणजे आमचे गार्बेज प्लांट ओपन प्लेस आनी सगळी कडेन खंय ना खंय झाडां जगप इतलेंच। झाडे लावा झाडे जगवा। घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न
सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 ते 19 जून मजगती 3 देशांच्या अधिकृत भोंवडेर वतले। ह्या भोंवडेची सुरवात सायप्रस हांगाच्यान जातली। ही 2 दशकांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची पयली सायप्रस भेट आसतली। उपरांत प्रधानमंत्री कॅनडात G7 शिखर संमेलनात वांटेकार जातले आनी भोंवडेच्या निमाणे ते क्रोएशियात वतले। ते थंय तांचे समपदस्थ आंद्रेज प्लेनकोविक हांची भेट घेतले। क्रोएशियात भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पयलीच अधिकृत भेट आसा। येता त्या काळात मुंबईत शैक्षणिक मळाचेर संवसारीक पांवड्यावेले नामनेचे एज्युकेशन हब जातले असो हावेस केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी उक्तायला। कांय विदेशी शिक्षण संस्था आनी महाराष्ट्र सरकार हांच्या मदीं जाल्ल्या कबलाती उपरांत मंत्री प्रधान उलयताले। ब्रिटनाची एबार्डीन विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलियाची ऑस्ट्रिया विश्वविद्यालय, अमेरिकेचे इलिनॉइस टेक कॉलेज आनी इटलीची IDD स्कूल ऑफ डिझायनिंग शिक्षणीक संस्थेन महाराष्ट्रात केल्ल्या सुवाती प्रदान कार्यावळीत मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उलयताले। In this historic city of Mumbai, a city of resilience and dreams, we have assembled here not just for a ceremony, but to make a bold statement that education will shape our shared future. Today is a landmark moment in our journey towards Vikasit Bharat. The handing over of letter of intent to 5 prestigious global universities, University of York, University of Aberdeen from UK, University of Western Australia, Illinois Institute of Technology, the Institute Europea di Design, IED, Italy, marks the continuity of global education in India. With this, Mumbai takes its place among global knowledge capital. Maharashtra has been a leader of enterprise and intellect for long, and it is now ready to lead in education sector. वैश्विक कल्याण आणि भारताची महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करपा खातीर योग हे महत्वाचे साधन आसा अशें केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी म्हळां। नवी दिल्लीत योग कनेक्ट ह्या वैश्विक शिखर संमेलनात मंत्री जाधव उलयताले। हे वेळार केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत, योग गुरू रामदेव बाबा हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहां तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्तियों के कौशल्य में भी सुधार करता है और इस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है, क्योंकि दुनिया भर में प्रशिक्षित योगाचार्य की मांग बढ़ रही है और जिसके लिए हमें प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। केंद्रीय कायदो न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी आर्बिट्रेशन म्हळ्यार वैकल्पीक विवाद समाधाना खातीर खास तंत्र तयार करपाचेर भर दिला। आयज नवी दिल्लीत संस्थागत मध्यस्थता ह्या विशयावेल्यान एका संमेलनात मंत्री मेघवाल उलयताले। ह्या तंत्राक लागून देशांतल्या न्याय संस्थांचेर येवपी पेंच उणो जातलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो। जो मारे गए हमारे सभी यात्री और पायलट और क्रू मेंबर्स और जो मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले, कुछ पढ़ने वाले डॉक्टर्स और कुछ अन्य लोग जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हुए मैं मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। हमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन शामिल है। इससे निवेशकों और व्यवसाय करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है
कि इससे भारतीय अदालतों पर केस का बोझ भी कम होगा अनकोट। भारत आर्बिट्रेशन का हब बनेगा। देशात आज हैदराबाद आणि उत्तराखंडातल्या देहरादून लष्करी अकादमीत दीक्षांत सुवाळे झाले। हैदराबादेत डुंडीगल हांगाच्या वायुसेना अकादमी फ्लाइट कॅडेट्सांनी प्रशिक्षण पुराय केल्या उपरांत शिष्टाचारा प्रमाण संचलन झाले। हे वेळार हवाई दळ मुखेली AP सिंग खासा सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। मजगती उत्तराखंडातल्या देहरादूनच्या भारतीय सैन्य अकादमीत 419 युवा अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण पुराय केले। हे वेळार जाल्ल्या दीक्षांत सुवाळ्याक विद्यार्थ्यांचे पालक लेगीत वांटेकार जाल्ले। इस्रायल आणि इराण संघर्षात आता व्हड घडणुको जावंक लागल्यात। काल राती इराणान इस्रायलाचेर 100 परस अधिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी हल्लो केलो। इस्रायलान खुबशीं क्षेपणास्त्रां हवेंतल्या हवेंत नश्ट करपाचो दावो केलो, तरी ह्या हल्ल्यांत 2 नागरिकांक मरण आयलां आणि 34 जाण जखमी जाल्ल्याची खबर आसा। इस्रायलान राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केल्या आणि नागरिकांक सुरक्षिततेच्यो सुचोवण्यो लेगीत केल्यात। मजगती अमेरिकेन इस्रायलच्या सार्वभौमत्वाक तेंको दिला, मात ह्या हल्ल्यांत आपलो कांयच आस्पाव ना अशें स्पश्ट केलां। इराण आणि इस्रायल हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर इराण आणि ताच्या वाठारांतली हवाई येरादारी बंद आसा। ही माहिती इंडिगो एअरलायन्स ह्या खाजगी विमान येरादारी कंपनीन दिल्या। ह्या निर्णयाक लागून कांय आंतरराष्ट्रीय उड्डाणाच्या वेळापत्रकात बदल जावप आणि प्रवासाचो काळ वाडप लेगीत शक्य आसा। इंडिगोच्या विमानात वचचे पयलीं संबंधीत प्रवाशांनी इंडिगो कंपनीचे संकेतथळ वा मोबायल ॲप वरवीं परिस्थिती जाणून घेवची अशें इंडिगो कंपनीन कळीत केलां। नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीन नीट UG 2025 निकाल जारी केलो। नीट UG परीक्षा 4 मेक आयोजीत केल्ली। 12,36,000 विद्यार्थी ह्या परीक्षे खातीर पात्रताय थारले। नीट UG 2025 टॉप रँकिंगाच्या वळेरेंत राजस्थानच्या महेश कुमार आणि ऑल इंडिया रँकात टॉप केला। तांणी 99.9995447% गुण प्राप्त केला। मध्य प्रदेशाचो उत्कर्ष अवधिया हो दुसऱ्या स्थानार आसा, जाल्यार महाराष्ट्राचो कृशांक जोशी तिसरो आणि दिल्लीच्या मृणाल किशोर झा आणि अविका अगरवाल हांणी क्रमशः 4थो आणि 5वो रँक प्राप्त केला। जर्मनीतल्या म्युनिच हांगा सुरू आशिल्ल्या विश्वचषक नेमबाजी सर्तीत भारताच्या सुरुची सिंग हिणें बायलांच्या 10 मीटर एअर पिस्टल निमाण्या खेळात भांगरा पदक मेळयलें। तिणें फ्रांसाची कॅमिली जेड्रेजेस्की हिका हारयली। संवसारीक चषक सर्तीत सुरुची हिचे सेगीत भांगरा पदक आसा। पदकांच्या वळेरेंत भारत 3 पदकां घेवन 4थ्या सुवातेर आसा। आणि आता नजर मारूया आयच्या हवामानाचेर। फाटले कांय दीस उणो नेट आशिल्ल्यान पावसान काल आणि आयज परतून गोंयाक झोडपून काडले। हवामान खात्यान राज्यांत 14 ते 16 जून मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला। आता मेरेन 326.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याची म्हायती वेधशाळेन दिल्या। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 27.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। अहमदाबादेत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता संदर्भात तपास करपा खातीर उंचेल्या पावंड्यावेली समिती स्थापन। केंद्रीय नागरी विमान येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी पत्रकार परिशदेत दिली माहिती। अहमदाबादेतल्या अपघातग्रस्त विमानाचो ब्लॅक बॉक्स मेळ्ळो हॉस्पिटलाच्या टेरेसार। विमान येरादारी सचिव समीर कुमार सिन्हा हांणी दिल्या माहिती। गोय कुशळटाय प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीन आयोजित मार्गदर्शन कार्यशाळेत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे मार्गदर्शन। रोजगारक्षम कुशळटाय मार्गदर्शना खातीर सांखळे कार्यशाळेचे आयोजन। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकी कदंबा बस स्थानक, थिवी आणि मडगांव रेल्वे स्थानकाचेर प्रवाशांक खातीर नितळ उदकाची केंद्रां सुरू। खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमांतल्यान चालीक लायला उपक्रम। आणि इस्रायल आणि इराण संघर्षात व्हड घडणुको जाल्यात सुरू। इराणान इस्रायलाचेर 100 परस अधिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी केलो हल्लो, मात अमेरिकेन हल्ल्यांत आस्पाव नाशिल्ल्याचे केले स्पश्ट। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।